साखळे न्हावेले बारस उत्सवाची परंपरा। पावस सोंपल्या उपरांत वांयगणी शेतीच्या सुरवातीक गांवच्या मानकऱ्यांचो खंय बारस उत्सव। वांयगण करपी शेतकारांक गोरवांक सांबाळची म्हूण देवाक गाराणें। लाकडाच्या काठयांनी तयार केल्ली बारस पानां फुलांनी सजयली वता। उकडो शीत अळू 5 पाल्याचे भाजये उदकान काडिल्ले वडे हो देवाक खासा नैवेद्य। शेवटाक गांवचे मानकरी बारस तकलेर घेवन शेतात वयतात आनी बारस न्हंयत सोडटात। बारसीचो उत्सव आमी हांगा मनोवपाक लागून जमलेले आसा। आमचो गांव जो आसा तो 4 चौगुले आनी बाकीची पिळगी सगळे मेळून हो गांव आमी वसावळी गेल्लो आसा। तितूंतल्यान आमची गांवाची जी रिती परंपरा जी आसा ती चालत आसा। आयज जो प्रामुख्यान जो कार्यक्रम आसा तो बारशीचो उत्सव। म्हणजे बारशीच्या उत्सवाचें एक प्रामुख्यान एक उद्दिश्ट आसा की हो एक वांयगण शेती जी आमची आसा त्या वांयगण शेतीक लागून एक आमी जे कल्टिवेशन करता म्हणजे नांगरणीचें काम जें आसा म्हणजे मुहूर्त जो आसा तो आयज आमी हो मुहूर्त म्हणून आमी हांगासर मनयतात। आनी ही बारस जी आसा ती फुलांनी सजोवन तितूर त्या जी फुलांनी आमी सजयल्ली आसा तितूर आमी सगळे तरेचे आमकां जे अन्न जे आसा म्हणजे भात म्हण पिठी म्हण आळू बाकीचे 5 तरेची भाजी वडे अशातले त्या भितर घालतात। आळू सगळे शिंपतात, आमाडे शिंपतात, एक आमची बायल देवाचें हें करता जेवण करता आनी तिका आमी सगळे हेल्प करता आमची सगळीं जाणां येवन आनी आमी तें सगळें करून सगळीं बायलां एकठांय आमी तें सगळें करून घेता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।